नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. खूब आसात विशय आनी म्हाका दिसता ह्या विशयांचेर चर्चा जावपाची गरज आसा. आमचे तीनय एडिटर आमचे बरोबर आसात. गोवन वार्ताचे पांडुरंग गांवकर, गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर आनी द गोवन एवरीडेचे जोयल आफान्सो. आनी हांव वेळ कांय प्रस्तावना चड कांय करना, कारण पयलो विशयच जो आसा तो खूब इंट्रस्टींग आसा, जाचेर राज्यभर चर्चा चल्ल्या की मंत्रिमंडळाचो बदल जाता काय कितें. आनी बदल जर जाता जाल्यार फक्त एकट्याक काडून एकट्याक घेतलो इतलेंच जाता काय एट अ लार्जर स्केल पोर्टफोलियो रिशफलिंगूय जावपाक शकता. हांव सुरवात पांडुरंगा कडच्यान करता. कितें कानार पडटा पांडुरंग बाब? हय, हे फाटल्या बऱ्याच म्हयन्याच्यान म्हणून येता आमच्यान पेंडींग आहा जेन्नाच्यान तांकां घेतला. अशें म्हणटा की स्टेट लिडर जे आसात BJPचे तांच्यांनी कांय जाणांक एश्युरन्स दिल्ले की तुमकां आमी कॅबिनेटान घेता म्हणून, पूण तें कांय जावं ना आतां मेरेन. पूण मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता तुज्या हेतून आनी किशोराच्या इंटरव्यून एकदां सांगलेलें की तें बेगीनूच जातलें म्हणून. तें बेगीन म्हळ्यार केन्ना असो एक प्रश्न आसलो. शिगमो गेलो आतां, दिवाळी गेली, शिगमो लास्ट टायम जाणें आयिल्ले तेन्ना आमच्या स्टुडियोक सांगिल्लें तूं चड बातमी करनाका, जावचे 2 दीस पयलीं तुका सांगता म्हणून. अजून काय सांगलें ना म्हाका. हय, पूण तें जाता आतां, जावपाच्या हेजेर पावला. आनी म्हाका दिसता कर्नाटक इलेक्शनाच्या पयलीं हें जावपाचे संकेत मुख्यमंत्र्यान स्वता दिला. ताच्या म्हणण्या प्रमाण की फुडल्या एक 8-10 दिसां भितर जावपाक जाय तें. आतां कोणाक ते घेतात आनी कोणाक काडटात हाचेर बरी हें आसा, म्हणजे प्रश्नचिन्ह आसा. पूण बार्देस म्हणजे नॉर्थ गोंयांतलो एक मंत्री देवं शकता दर 10 जाणांक इंडक्ट केले जाल्यार, आनी सावथ गोंयांतलो एक जावं शकता. म्हणजे जे घेतले तेतूंतलो एक समज नॉर्थ गोंयांतलो आसत किंवा सावथ गोंयांतलो जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता तशे प्रकारचे एक एडजस्टमेंट करतले. आनी 2 जर आमदारांक जर मंत्रिमंडळान घेवचे जाले जाल्यार दक्षिण गोंयांतच समजा जाले जाल्यार म्हाका दिसता आत्ताच्या हेतून सुद्दां एक 50% कॅबिनेट जो आसा तो दक्षिण गोंयान आसा. तातूंतलेच ताका कोण तरी मायनस करचो वेळ येवं शकता. पूण एक म्हाजे प्रमाण एक उत्तर गोंयांतलो मंत्री आसा आनी दक्षिण गोंयांतल्या 1-2 मंत्र्यांच्या नांवां चर्चेत आसात. हे जेन्ना जातले तेन्नाच म्हाका दिसता हाचो म्हणजे कितें एक्झॅक्टली कितें जाता तें स्पश्ट जातलें. पूण 2 सिनियर आमदार जे काँग्रेस सोडून BJPन येयले आसा, जांकां आजून पर्यंत सरकारान कसलीच महामंडळां किंवा कांय संस्था कसल्यो दिवंक ना, अशे 3 लोक उरलेले आसात. मायकल लोबो, अलेक्स सिक्वेरा आनी दिगंबर कामत. सो म्हाका दिसना की मायकल लोबोचे इतल्या बेगीन कितें जायत म्हणून, कारण तेजी हें जें आसा डिलारा लोबो जी आसा तेजी मिसेस, तिका ESCचेर दिला आनी ESCचो बजेट जो आसता आनी काम आसता तें खूब प्रचंड मोठें आसता. सो म्हणटकूच 2 लोक जे उरतात तातूंत आहा अलेक्स सिक्वेरा आनी दिगंबर कामत. म्हाका दिसता की दिगंबर कामत आनी अलेक्स सिक्वेरा ह्या मंत्रिमंडळांत आतां बेगिनात दिसूं शकतात आनी बरी वजनदार जबाबदारी तांकां मोठी मेळूंक शकता अशें म्हाज्या हेज्या राजकीय हेच्या पयल्यान म्हणजे जी म्हायती मेळटा. तूं जेन्ना म्हणटा की वजनदार मेळपाक शकता, पूण आर यू सेयिंग दॅट मुख्यमंत्री खाते बदलूय करपाचें पळोवपाक शकता? घडये काडची पडत 2 जाणां, पण खाती खूब जाणांची बदलतली अशी बी तुका म्हणपाचें आसा काय कितें? कांय जाणां कडेन 4-5 अशी बी खातीं आसात आनी कांय जाणां कडेन 3 आसात. आनी तातूंतली ज्या खात्याक एखादो मंत्री न्याय दिवंक शकना, म्हणजे जे पडलेच ना, त्या खात्या कडेन दुर्लक्ष जाला, अशी कांय खातीं काडून घेवपाचो विशय जावं शकता. म्हणजे कांय मंत्र्यांनी असं दाखोवन दिल्लें आसा की आपणाक त्या खात्यान कांय इंट्रस्ट ना म्हणून, ते बदल जावं शकता. एक म्हाका जस्ट करेक्शन करपाक जाय की फाटल्या दिसांनी BJPचो एक व्हडलो लिडर तेन्ना मेळ्ळो, तो म्हणलो की फक्त एकाच मनशाचें इंडक्शन जातलें म्हणून. आनी आसात 3 जाणांचे कडेन, आतां 3 जाण आसा. सो ते आतां जे नवीन जी म्हायती येता भायर तातूंत 2 जाणांक इंडक्शन जातलें अशें निश्चित जवळ जवळ जाल्लें आसा. सो म्हाका दिसता की खातें बदल जातले आनी 2 लोकांची मंत्रिमंडळांत वर्णी लागतले. खातें बदल जातले म्हणटकूच कितें, मुख्यमंत्र्या कडेन बरी तशी खातीं आसात. म्हाका दिसता 2 नंबरार जे आसात प्रोटोकॉला प्रमाणे सुविध राणे तांच्या कडेन बरी खातीं आसात. म्हणजे कांय मंत्री जे आसात, उदाहरण माविन गुदिनो, निलेश काब्राल, ह्या लोकां कडेन म्हणजे सामकी पावरफूल खातीं जी आसात ती ह्या लोकां कडेन आसात. सो अशा कांय म्हत्वाच्या खात्यां मदीं बदल जावं शकतात अशें म्हाका दिसता मंत्रिमंडळाच्या फेररचने वांगडा. किशोर बाब, तुका कितें दिसता? मंत्रिमंडळाची फेररचना आनी खात्याकय फेरबदल दोनूय गजाल जातले दिसतात? ना, पांडुरंगान एक बरो शब्द यूज केलो, वजनदार खाती म्हणूंक जाय न्ही, वजनदार जबाबदारी म्हटल्यार. म्हणजे कशें आहा की जबाबदारी कितल्या प्रामाणीकपणान आमचे मंत्री पार पडटा. वजनदार जबाबदारी एक गजाल, नाका ते वजन नाका. बाकीची वजनां तुका TCPचें वजन कितलेंय जरी जड आसलें जाल्यार तें सगळ्यांची घेवपाची तयार आसता. कितें आहा प्रमोद, हांव ह्या हेचो अभ्यास करतालो की जेन्ना अशा पद्दतीन एका पक्षांतल्यान लोक दुसऱ्या पक्षांत गेले
एका पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षांत गेल्या उपरांत इतलो तेंप तांकां अजून कांयच मेळोंक ना अशें हें पयलें फावट घडटा गोंयच्या इतिहासांत. म्हणजे फुटलो काय एक तर ताका मंत्रीपद मेळटालें किंवा कितें तरी महामंडळ मेळटालें, कितें तरी ताच्या पदराक पडटालें. ह्या फावटी कांयच पदराक न पडलेले हे 3 जाण उरल्या. म्हणजे ताका कितें तरी व्हडलें कितें तरी हो पांडुरंग म्हणटा तसो वजनदार कितें तरी पदरान तेंच्या घालपाचें एक तर आश्वासन आसतलें, नाजाल्यार ते बाबडे सामके प्रामाणीक, तांकां कसलीच आशा ना, निव्वळ आपल्या मतदारसंघाच्या विकासा खातीर, आपल्या जनतेच्या भल्या खातीर, त्यांच्या उज्ज्वल भवितव्या खातीर अशा मोठ्या काळजान येदे म्हणलें काळीज आसता एक्चुअली येदेन, पूण म्हाका दिसता तेंचे डबल आसूंक जाय काळीज. इतक्या प्रामाणीकपणान ते बीजेपीन गेल्या, तांकां कसलीच इच्छा ना तर बीजेपी दिली जाल्यार अशें तूं आमकां सांगता काय मानून घे म्हणटा? अशें मानून घे मानून घे म्हणटा. सांगपाचें तात्पर्य की चड तेंप ते लांबोवं शकनात. तांकां हो सर्जिकल स्ट्रायक दुसरो करचोच पडटलो. ह्या लोकांक तांकां मंत्रिमंडळान घेवचेच पडटले आणि मंत्रिमंडळांतल्या कांय लोकांक तांकां काडचे पडटले. आतां सद्याचे जर तूं मूड पळयशीत, प्रत्येक मंत्र्याचो चेहरो तूं पळय, मातसो ह्या 2-3 दिसांत खंय तरी कांय मंत्र्यांचो चेहरो पडलेलो कसो दिसता. हय, बरें म्हणजे हास्य तशें फुलाना, कळ्ळें तुका. म्हणजे हाचोच अर्थ ती प्रक्रिया सुरू जाल्या. आतां पांडुरंग म्हणटा तसो तो एकटो येतलो, 3 जाण येतले काय 2 जाण येतले हें आमकां पळोवचें पडटलें. पूण हें कितें ना कितें तें जातलें बेगीनूच. कर्नाटकाच्या इलेक्शनाच्या पयलीं जावं शकता अशें दिसता म्हाका. आनी एक प्रमोद भितर इम्पॉर्टंट म्हणजे मंत्रिमंडळ बदल जातलोच, पूण त्याच मंत्रिमंडळ बदलाची संदी घेवन खाते बदलूय जातले. हे जशें पांडुरंगान जालें काय, कारण कांय मंत्री कांय खात्यां कडेन तेंचें लक्षच ना, कळ्ळें. कांय खात्या कडेन ते इतके झपाट्यान सध्या काम करतात की बाकीचीं तेंच्या कडेन खातीं आसा हें तांकां लक्षांत ना. सो अशी जी जर कितें खातीं आसा जाल्यार तातूंत फेरबदल जातलोच. मंत्रिमंडळ आणि खाते बदल हे जावपाची म्हाका मुख्यमंत्र्याक आतां लक्षांत आयला की कांय जाणां कडेन उरप नाकापेक्षा मोती जड बी म्हणटा पळय, अशी परिस्थिती जाता. आतां ती तो मोती काडून घेवपाचे तुगेले जे हे लागता, धडाडी लागता, ती तुगेली मुख्यमंत्री दाखयतले काय दाखवूच बदलतले. खूप हे आसा कितें समीकरणां आसा, ती समीकरणां घेवन बसतले. हांव त्याचेर जयल म्हणटा ते how difficult do you think is this exercise for the chief minister? Because it looks okay on paper, you can say ki ye 2 card, ye 2 gaal, ashe kar, tashe kar, yeah. But if politics was an exercise of merit, we wouldn't have been sitting here. Yeah. So, of course, it looks to be very difficult right now for the CM because basically he's looking at 2 senior leaders. Digambar Kamath, if we may presume that Digambar Kamath. Let's presume because there are only 3 people who have not been given anything. So let's presume that it's Digambar Kamath and Alex Sequeira who are in line. So basically, given their seniority, तांकां तरी कितें तरी एक मोठे दिवचे पडटले आनी थिंगाच तो आडून उरला म्हणून कळटा. पण प्रमोद, in the larger picture, I think the people of Goa has lost interest in this entire exercise of who is coming and who is going. So that is, let us be very clear on this. केन्ना येतले येवचे ना, कितें येतले. आतां एक मात इंटरेस्टिंग विशय आसा हिंगा की कोणाक उडयतले, कोण येतले ते बरे आसा, तेंचे सोडूनच दिलां, कोणाक उडयतले. मदींच असो बोवाड जाल्लो की बीजेपी इज लुकिंग एट मिनिस्टर्स विथ क्रिमिनल बॅकग्रावंड. आनी एक व्हडलो बोवाड जालो की अरे क्रिमिनल बॅकग्रावंडाचे मोठे मोठे मनीस आसा, सो तांकां उडयतले कितें आनी बीजेपी कॅन बीजेपी डू दॅट. तेजे पयलीं एक बोवाड जाल्लो की द गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू फायंड अ बॅलन्स बिटवीन द मायनॉरिटी कमिटी एंड द मेजॉरिटी कमिटी. कूड बी जस्टिफायड, आय मीन दॅट कूड बी अ रॅशनल थिंग फ्रॉम द बीजेपी पर्स्पेक्टीव. सो हेजेरूच आतां इंट्रस्ट उरलेले आसा हे कोणाक उडयतले काय म्हणून. सो केन्ना येतले, कोण येतले, तेजेर आतां म्हाका दिसता इंट्रस्ट गेलो सगळे. कोणाक उडयतले, कोणाची विकेट पडटली. दॅट इज द. म्हाका जालें, म्हाका आमी काल बरें न्यूज रुमार चर्चा करताले की ही बातमी करया काय म्हणून. लास्टाक कसं जालां की फाटले 3-4 म्हयन्या भितर आमी कितली फावटी चर्चा केल्या हेंच म्हाका याद जालें. आनी मागीर हांवेंच म्हळें की जो मेरेन म्हाका कोण तरी येवन सांगना फाल्यां स्वेरिंगीन म्हणून, तो मेरेन बातमी करपा नाका म्हणून. कारण नाल्यार इतली सगळे प्रिझम्पशन्स आसात सारके की हे करतले काय ते करतले. आमी कन्फ्यूज जावपा नाका आणि जनतेकय कन्फ्यूज करपा नाका. जनतेक डायरेक्ट सांगया फाल्यां स्वेरिंगीन, तेन्ना तुगेली बातमी करया म्हणून अशी परिस्थिती जाल्या. सो तुजें म्हणटा पळय इंट्रस्ट म्हजोय भरपूर कमी जाला. तूं देऊन मेरेन म्हाका सांगना की फाल्यां स्वेरिंगीन राजभवना म्हणून, तो मेरेन म्हाका परत इंट्रस्ट तयार जावचो ना. पण ही चर्चा खूब इंट्रस्टिंग आहा कळ्ळें तुका. ही जी चर्चा आसा ती आतां वता ती दुसऱ्या मोडाचेर. दुसरो मोड म्हळ्यार चर्चिल बाबान वयर सांगलें
की आपूण बीजेपी बरोबर बीजेपीन ह्या देशा भितर युनिटी हाडली त्या खातीर सावथ गोवा आपूण तुगेलो फूल बीजेपीक सपोर्ट करतलो म्हणून ताजेर मागीर चर्चा जाली मिम्स जाली आज सार्दीन बाबूय ताजेर उलयलो सो हें साहजीक आसा चर्चील बाबाचो हो जो मोग आसा बीजेपी विशीं तो मोग पळोवन तुका अशें भरून बी आयलें ना भरून प्रमोद येवंक ना पूण तूं जर बारीक पळयशीत फाटलें सगळें हें की जेन्ना प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर जालो तेन्ना सावन चर्चील आलेमांव जरी बीजेपीन तेणी प्रवेश करूंक ना पूण प्रमोद सावंताक तेणी सदांच आपलो सपोर्ट जाहीर केला आतां ताका प्रमोद सावंता मदें कितें दिसलां आनी आय डोंट नो बट परत सांगला म्हज्या इंटरव्यूआ भितर हो तुगेलो बरो भुरगो हय हय सारको सामान्य कुटुंबांतल्यान वयर सरिल्लो भुरगो सारको असली भुरग्यांक सपोर्ट करूंकूच जाय आनी म्हाका दोनदा सांगलें ताणें म्हाका सुद्दां एक दीस मेळ्ळो तो ज्या पद्दतीन प्रमोद सावंताची तोखणाय करी की व्हेरी लकी म्हणटा आनी हो भुरग्याक आमी सपोर्ट करूंक ना गेल्यार आमी बाद मरे म्हणटा तो आमी हांकां सपोर्ट करपाक जाय सो तेचो एक क्लियर स्टँड आसा की जो मेरेन प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आहा तो प्रमोद सावंताक सपोर्ट करतलो प्रमोद सावंताक सपोर्ट करचो जालो जाल्यार बीजेपीकूच सपोर्ट करचो पडटलो सो ऑब्वियसली म्हाका दिसना कारण चर्चिलाकूय आतां कळोन चुकला की आपूण आतां एक्टीव पॉलिटिक्सान येवन व्हडलो कितें तरी बदल काय घडोवंक शकना that brings me to a very simple technical yet very interesting question ki what is Churchill's present relationship status with TMC as far as I remember सोडला मधल्या काळात असं शुअर तूं हय शुअर म्हळ्यार चर्चीला शुअर ना चर्चीला खबर आपण काय आहात हय सो ती एक बरी इंटरेस्टिंग गजाल आसा की तुका बी कितें खबर आहा जयल आनीक हेजे चर्चिलाचो जो मोग आसा तें पळयतकीर बी तुका हास्यशें दिसलें काय रडचें दिसलें No, Rajsi Disona, see, but Churchill has been a very charismatic leader, right? I've been, there to see him as a fierce leader that time, right from his days as sports minister and for briefly as a chief minister for 7 days during the PDF regime. तेन्ना जे आशिल्लें चर्चिल तेन्ना जो चर्चिल आशिल्लो की ही यूज टू प्ले टू इमोशन ऑफ द इलेक्ट्रेट एक स्टेजीर हाडून एक स्पीच करतालो जी लोक सारको मिन्स लायक गेटिंग व्हेरी इमोशनल इन टू दॅट एंड तेजे वयल्यान तेणें खूब इलेक्शनां जिखली वेदर इट इज कोंकणी इश्यू स्टेट इश्यू व्हडले बरे मोठ्यान तेणें घातलेलें पूण ओवर द इयर्स नाव चर्चिल हीज लॉस्ट दॅट अपील एंड आतां जे कितें आसा तो बीजेपी कडेन येता बिकॉज इट इज मोर ऑफ कन्विनियन्स फॉर हिम टू सीक रेलेवन्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीथींग बिकॉज तेजी आनी सगळीं दारां बंद जाली TMC कडेन गेल्यार इट्स लायक पांडून म्हणल्यार तशें कोणाक तेकाच खबर ना खंय कितें आसा तें वॉट इज द ऑल्टरनेटीव फॉर इट काँग्रेस इज नॉट गोइंग टू लूक बॅक एट चर्चिल एनी मोर सो ही नोज दॅट ही कांट गो देर आनी गेल्यार येल्यार पण तेका कांयच तिंगा कोणूच मान दिवचो ना सो ओनली पॉयंट हियर इज टू लूक एट BJP आनी कितें तरी एक तेंकडच्यान एक बरेपण घेवन But one more thing is that he has also hit at Francis Sardin, saying that he has not worked for the constituencies. He has been. So, do you think Churchill is right on that count? सार्दिनाचेर करूंक ना म्हणून तेंच्या ओन पार्टीच्या मनीसूच एगेन्स्ट आसा सो बेसिकली वॉट हॅपन्स इज विदीन द काँग्रेस देर इज अ रिफ्ट एंड देर इज कंप्लीट द एंटायर काँग्रेस इज नॉट विथ सार्दिन रायट नाव सो वो तितून भितर तें मेळून कितें तरी आपणाक हें करूंक शक्यच ना तें इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी बट हॅविंग सेड दॅट चर्चिल इज ट्रायंग टू मेक हिमसेल्फ रेलेवंट ड्युरिंग दीस टायम ऑफ लोकसभा इलेक्शन हय पांडुरंग बाब ह्या दोन्ही मुद्दे जे आसात एक म्हळ्यार चर्चिलाचे भाजपा प्रेम आनी एक दुसरें म्हळ्यार फ्रांसीस सार्दीन हांचेर केल्ली टिका ह्या दोन्ही गजाली कडेन तुमी कशें पळयतात चर्चिलान जे पयर टिका केली सार्दिनाचेर सार्दिनान ताका जे उत्तर दिलां तें खूब इंट्रस्टींग आसा म्हणजे तो सार्दीन म्हणटा त्या प्रमाण गोंयान जे सद्या हें चल्लां अस्थिरता करप्शन आनी जे पार्टी सोडप पक्षांतर करप हे सगळ्याक हाडपी मनीस चर्चिल म्हणटा तो चर्चिल हो मोस्ट करप्ट हे असो तेणे चार्जीस केले आसा आणि हेच्या प्रमाण ते बरोबर मोस्ट इनएफिशियंट म्हणून सार्दिनान ताका मोस्ट करप्ट म्हणून मोस्ट करप्ट म्हणला सो मोस्ट इज कॉमन सो दोनूय डेंजर आहा हय सो सार्दीन जो निष्क्रिय आनी म्हणटा पळय पूण तरी लोकांनी ताका जिखोवन दिल्लो आनी चर्चिलाकूय लोकांनी जायते जिखोवन दिला म्हणजे पार्लमेंटान म्हण किंवा एसेंब्लीन म्हण सगळे कडेन चर्चिल गेला सगळे कडेन चर्चिल भोंवून येयला चर्चिलाचें जे रिलेशन येता BJP कडेन तेजेर ताका एक अशी एक हें आसा व्हेरी म्हणजे सामको म्हत्वाचो विशय तो
की मनोहर पर्रीकर असताना मुख्यमंत्री असताना त्यांच्यानी एक स्कीम काडली की फुटबॉल क्लबांक अनुदान दिवपाचें सबसिडी म्हणजे गव्हर्मेंट ग्रांट दिवपाचो म्हणून. आणि बऱ्याच तुजो रिकॉर्ड जर काढून पळयलो जाल्यार म्हाका चर्चिल आलेमावाचो जो स्पोर्ट्स क्लब जो आसा चर्चिल आलेमावाचे चर्चिल ब्रदर्स तो एकमेव आसा की जाका परत परत ग्रांट मेळ्ळो आसा. सो खंयचोय सीएम पार्सेकर असो पर्रीकर असो किंवा प्रमोद सावंत असो बेस्ट म्हणटा तो, कारण ते फायल क्लियर जावपाक तेजी. हे तेज्या फाटलें एक मोठें रिजन आसा. चर्चिल बेश्टोच हे करना, कोणाच्या फाटल्यान तो धरून रावला फाटल्यान सारको गोल आहा म्हणटा तूं. हय त्याचो एक गोल असता की बाबा आपल्याक हें जावपाक जाय. आणि म्हाका दिसता की बीजेपी 12च्यान आतां मेरेन तेज्या तो जे मागता पळय ते दीत येयला म्हणून तो बीजेपी बरी म्हणटा आणि कांय न्ही. चर्चिलाचे आतां ते नैतिकता मॉरलिटी हे सगळ्या पॉलिटिक्स काय उरवना. त्या गजालीचें हांवें विचारलें ना. सो दिस इज अ सिंपल थिंग्स की तो ताका बेनिफीट घेवपाचो आसता गव्हर्मेंटा कडल्यान आनी दॅट इज अ ओनली हे अजेंडा ताचो. सामकें. तिसरी गजाल जो किशोर इंटरेस्टिंग विशय आहा तो म्हळ्यार झेडपीच्या तुमी तर काल मुख्यमंत्र्यान केल्लें भाशण आनी एक मुख्यमंत्री म्हाका दिसता अशी बेताची बडीच घेवन गेल्ले कळ्ळें तुका की कितें सांगलें दिया म्हळ्यार की पयलीं बेताबडी मारप आनी मागीर तूं कितें करना तें सांगप. शिरगांवची जात्रा बेताचें हे चलतात, धोंडाच्या हातीन आसता, ते तेणी थंय मारले. थंय मारलें. एक मुद्दो जो आयलो की प्रत्येक खेपे अधिकार दियात म्हणप आनी काम जायना म्हणप ह्या गजालीचेरच मुख्यमंत्र्यांनी बरीच टिका केली. हाऊ डू यू लुक एट दीस थिंग की झेडपींची कितें चुकता काय मुख्यमंत्र्याचें चुकलें? विशय झेडपींचे चुकोवंक ना आणि मुख्यमंत्र्याचे चुकोवंक ना. झेडपींक अधिकार दिवकूच जाय कारण तो त्यांचो हक्क. कारण अधिकार जर ना जाल्यार त्यांच्या कामांक तशा पद्दतीन काय व्हॅल्यू उरना. पूण म्हणजे सीएम ज्या पद्दतीन सांगता की जर तुम्ही अधिकार ना म्हणून आम्ही कांयच करूं शकना अशें जावं शकना. कारण तुम्ही लोकप्रतिनिधी ह्या कारणा खातीर तुमच्या कडेन जे झेडपीचो कायदो आसा जे जसो पंचायत राज ऍक्ट आसा तेतून झेडपीचे बाबा फंक्शन्स कितें हें ते भितर मेन्शन केल्लें आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट प्लॅन हेतून झेडपीचो खूप महत्वाचो योगदान आसा. तशा पद्दतीन जर ह्या झेडपी सदस्यांनी जर तशा पद्दतीन प्रमोद जर काम केलें आणि जर दाखवून दिले सरकाराक की हे खरंच जर प्रामाणिकपणे काम करतात जाल्यार हेंकां जर आनीक काय 2 अधिकार दिले जाल्यार ते आनीक बेटर फंक्शन करूं शकतात. तो विश्वास जो आसा तो ह्या झेडपी सदस्यांनी स्वताच्या कामांसून तयार करचो पडटलो. सगळ्यांक खबर आहा की आमकां अधिकार काय ना, पूण फक्त थंय एक झेडपी मेंबर म्हणून आपली वळख उरता. अधिकार मागपाची गरज ना, काम करा अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलं. आणि म्हाका दिसता त्या पद्दतीन जर काम करीत. आतां सिद्धेश नायक उत्तर गोंयचो अध्यक्ष आसा झेडपीचो. सिद्धेश नायक हो श्रीपाद नायकाचो चलो, फुडलो बीजेपीचो भावी लिडर तो. त्या पद्दतीन तो सध्या ग्रूम जाता. सो तेणी जर खऱ्या अर्थान ह्या झेडपीच्या माध्यमांतल्यान जर आपलें नेतृत्व जर दाखयलें की येस लोक जरी म्हणटात की हेंच्या कडेन कांय अधिकार ना पूण ते जर काम करीत जाल्यार ते स्वताचे अधिकार मेळोवं शकतात जाल्यार ते जावं शकतात. सो फक्त अधिकाराचे हे सांगून आपली काम न करपाची निष्क्रियता जर कोण हे करूंक सोदता जाल्यार ताका अर्थ ना. एब्सोल्युटली. हय पांडुरंग बाब, यू एग्री विथ सीएम इन दीस की बाबा फक्त एकच तुणतुणी वाजोवपा परस काम कितें हाजेरय उलोवया म्हणून. ना, मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता खऱ्यांनीच पयलींच फावट अशें जो कोण तरी उलयला की आमी सगळे पयली गजाल प्रमोद सांगता की गोंयांत झेडपीची एक्चुली गरज ना. खरी म्हटल्यार ते फक्त ते कसलें तरी फंक्शन जालें, इनॉग्रेशन जालें की थंय एक पार्टी येता ती झेडपी मेंबर म्हणून. तितल्याच कामाचे हे लोक, हांच्या कडेन कसली कामाय जायना आनी गव्हर्मेंटान तांकां जे रायट्स दिवपाक जाय आशिल्ले, जे ऑथॉरिटीज हे दिवपाक जाय आशिल्ले ते दिवकूय ना बाबड्यान तांकां. ती पयली गजाल. कारण महाराष्ट्रान किंवा आनी खंय जर पळयलें जर आमी जाल्यार जिल्हा परिशद ज्यो आसा तांकां प्राथमीक स्कुलाची शाळा दिल्ली आसा, अंगणवाडी दिल्ली आसता, प्रायमरी हेल्थ सेंटर दिल्ली आसता, डेव्हलपमेंटाची बारीक बारीक कामां दिल्ली आसता. गोंयांत तांकां कांय दिवंक ना. सो हे मेन म्हटल्यार ती अननेसेसरी ते क्रिएट केल्ले गजाली झेडपी. दुसरी आतां आमी आसाच न्ही झेडपी ते आतां स्क्रॅप करूं शकना ते, कारण तांकां ते पार्टी पेज जाल्ले आसा. तांकां ते आपलें प्रूव करपाक जाय बीजेपी थंय जिखल्या, काँग्रेस जिखल्या. हे जे आसा पार्टी लेवलाचे पॉलिटिक्स ते थंय घुसलेले आसा म्हणटकूच ती आतां स्क्रॅप जावची ना. आतां आसाच न्ही जाल्यार जे काळ सांगला ताका पूर्ण सहमत आसा. आनी सिद्धेश नायक आनी तेंडुलकर ते सावथ गोवाचे चेअरमॅन जे आसा ती दोगांय एग्री जाल्या की तेंच्यांनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान फॉलोअप सुरू केला ऑलरेडी की कितें आमच्या स्किमी गोंयांत हाडूं येतात त्यो. आनी म्हाका दिसता ते सक्सेसफूल जावूं शकता. ह्या विशया कडेन केन्नाच कोण लक्ष घालूंक नाशिल्ले झेडपीच्या क्रिएशना पासून ते आयज मेरेन. पयली फावट जाला असो विशय की सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान कितें तरी फंड हाडप, कितें तरी स्कीम गोंयांत हाडप आनी ते जावपाक जाय. बरी गजाल ती. जयल गो टू अनदर टॉपीक. इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपीक जो पयर
जी अनफॉर्च्युनेट घडणूक घडली की सेल्फी काडटना पडून 4 जाण सोंपले आनी म्हाका दिसता की आमी देशभरूय ह्यो गजाली आयकतात आनी गोंयाकूय आमी आयकतात. कितें वेर आय अग्री दॅट यू वॉन्ट टू put a great photograph on Instagram for likes and comments. At what cost? See, Pramod, selfie craze म्हणटा ती गोंयांतूच न्हू पण ऑल ओवर द वर्ल्ड Yeah. नाव in the trending social media world, everybody wants to get that perfect shot as a memory and post it on social media and want some validation there. But ताका खूब रिस्क आसता आनी हिंगा टुरिस्ट आयले म्हणटच तांकां ते रिस्क बी सुचना. ते दे गो ऑन द क्लिफ, दे क्लाइंब माउंटन, आय मीन द रॉक्स एंड ऑल ऑफ दॅट, एंड देन ट्राय टू क्लिक अ फोटोग्राफ विदाउट रियलायझिंग दॅट अ वेव कॅन स्वीप देम ऑफ एंड Yeah. टेक देम इन टू द वॉटर्स. सो अशीच गजाल जाली आनी हेजे पयलींय जाल्ली आसली गोंयांत. आतां फ्यू इयर्स बॅक द गव्हर्मेंट डिसायडेड 24 zones विल बी डिसायडेड एज नो सेल्फी झोन्स. तरी आसतना दृश्टीचे लोक म्हणटा की टुरिस्ट आयकना, थंयच वचून फोटो काडटात. थिंग वचून फोटो काडटा आनी ते हाडपाक आयल्यार तांकडे झगडीं करता म्हणून. सो देर इज अ कायंड ऑफ अ प्रॉब्लम देर. सो आतां एक अशें आसा की वेदर वी कॅन स्टॉप दोज टुरिस्ट एंड से नो वी कॅन स्टार्ट पेनलायझींग देम एंड सेंग फायन देम ऑर डू समथींग अबाउट इट. अदरवायज म्हाका दिसना हें आमी अशेंच करून हें करचें पडटलें. अदरवायज यू वील हॅव टू बी व्हेरी हॉस्टायल टू दीस टुरिस्ट एंड देन मागीर आमकडे मातसो एक तो हें जातलो. बट अदरवायज देर इज नो permanent kind of a solution. You will have to be a little soft to people because they want to carry a memory of Goa back. To what an extent you are allowing that is a question. किशोर ना परफेक्ट. म्हणजे जशें आतां जयलान सांगलें की गोंयान येवपी टुरिस्टाक जर तूं सांगशी शिशी तुका बियर घेवपाक मेळची ना, शिशी तुका सेल्फी काडपाक मेळची ना, शिशी तुका हें करपाक तुगेल्या गोंयान येवप कित्याक तर हे सगळे गोश्टी करपाकूच तो गोंयान येता. प्रमोद, म्हाका दिसता की ह्या गजालीचेर आमी गव्हर्मेंट मशिनरीचेर दोश दिवच्या परस आमी स्वता इट इज सेल्फ एक्नॉलेजमेंट की आपूण कितें करता, आपूण कितें करप आनी कितें करप ना हें आमी स्वता विचार करचो पडटलो. कशें आसा की हांगा येयले बरें ते भायले न्हू ते गोवन गोवनूच ते हय गोंयकार. आतां ते गोंयकारूच तुमी तशा पद्दतीन जर वागपाक लागले म्हणजे कितें जालां प्रमोद जाणा, ती आमची लायफस्टायल प्रमोद आयज इतली चेंज जाल्या की ह्या भुरग्यांक कितें परिणाम म्हणजे गाडी चलयतना बाबा शकारो जर आसा जाल्यार थंय गाडी स्लीप जावं शकता हें तुका कळपाक जाय न्हू. तूं जर पडटकूच तुका जर म्हणजे कितें लायफ कशें जगप, नेचर हो कसो वागता, दर्या समुद्र कसो वागता, खंय वचून उज्या कडेन सावध रावपाक जाय, ह्यो कॉमन गजाली प्रमोद आयज ह्या नवीन पिढीक समजना काय कितें अशी परिस्थिती जाल्या. सो आमकांच विचार करचो पडटलो. आमी स्वता जर विचार करीत जाल्यारूच ह्यो गजाली थांबतल्यो. कोण तरी मशिनरी येतली आनी तेचेर फायन घालतली ते शक्य ना. एवरीथिंग. पांडुरंग बाब, हांवें कित्याक म्हणटा की समटायम्स आय फील दॅट सोशल मिडिया हॅज बिकम एंटी सोशल मिडिया एंड देर इज लेस सोशल एंड मोर एंटी देर. सो ही जी परिस्थिती पळयतकीर जेन्ना आतां हातूंत भितर राजकारण ना कांय ना हो आमच्या सगळ्या भुरग्यांचो प्रश्न, तरणाट्यांचो प्रश्न. अशी जेन्ना घडणूक घडटा तेन्ना खंय कितें चुकता, एक समाज म्हण आमी चुकतात. तिगांचे आतां मुद्दे हांवें आयकले ह्या विशयाचेर. तिगाय कडेन हांव पार्टली एग्री आसा. तो जयलान जें म्हटलां की कितें तरी एक रूल्स आसपाक कितें तरी आसपाक जाय. आनी किशोर जें म्हणटा की पूर्णपणान सरकार जबाबदार धरूयना, लोकांनीच सादूर रावपाक जाय. लोकांनी सादूर रावपाक जाय बरोबर आसा. पूण सरकाराची जबाबदारी कित्याक न्ही, सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी ही. तूं थंय बोर्ड लायला की ते रिस्ट्रिक्टेड एरिया म्हणून, थंय फेन्सिंग करूं येता, CCTV बसों येता, कोण तरी मॉनिटर करपाक जाय. तूं जर बोर्ड तूं आमच्या गोंयांत खंयच्याय बिचार जा, थंय एक तांबडो झेंडो लायल्लो आसता, थंय वचप ना. थंय एक बोर्ड लायल्लो आसता, थंय वचप ना म्हणून. थंय नासता कोण, तूं काडून पळय सगळें CCTV फुटेज बिचा वयली सगळें आसता थंयसर. लोक थंय आसता, लोक ते उदकान वयता. सो ही जबाबदारी कोणाची? तुवें 450 वर्साक 33 कोटी खर्च करून आमचे लोकांचे 33 कोटी रुपया खर्च करून 450 तुवें लायफ गार्ड अपॉयंट केल्ले. आतां खंय आसतात ते? आतां पूर्णपणान लायफ गार्डाक जोस दिना, कारण दुसरी बाजू अशी आसा की वर्साक 40 ते 50 एवरेज लोक बुडटात दर्यान. एक 10% लोक 90% लोक दर्यान बुडटा, 10% हितून न्हंयेन बुडटा आमच्या लोकल हितून. 450 लायफ गार्ड आहात, 33 कोटी तुमचे खर्च करतात. आनी हे इतक्या जाणां वयल्यान लायफ गार्डाचो एक रिपोर्ट सांगता की वर्साक ते 500 ते 600 लोकांचो जीव वाटयतात बुडता म्हणून. सो ही जर हे पळयली, जर हे लोक बुडलेले 500 जाल्यार तूं कितले मोठे भयानक पाप आशिल्ले ते पळय. बरोबर.
म्हणजे लायफ गार्डा खातीर बरी गजाल घडलेली आसा ना न्ही इतके लोक ते वाचयतात म्हणजे ते एवरेज काडले न्ही तुवें जाल्यार ते एवरेज 450 ते 500 मेरेन मेळटा एवरी इयर. 90% लोक जे बुडपाक शकताले ते वाचयतात. वाचयतात 10% लोक वाचप शक्य जायना. ही एक बेस्ट गजाल जाल्ली आसा बेस्ट गजाल जाल्ली आसा तेका हांव त्या खातीर तांकां दृश्टी ते लायफ गार्ड जे आहात तांकां शाबासकी दिवपाकूच जाय. पूण ही सरकाराची जबाबदारी की तूं प्रोहिबिटेड जे एरिया आहात रिस्ट्रिक्टेड एरिया ज्यो आसात न्ही थंय कितें तरी करचें पडटलें. बाबा रुल्स मोडटा जसो जयरान सांगलें अशें रुल्स मोडटा न्ही ताका फायन कितें तरी एक आसपाक जाय आमच्या कडेन तेजेर ताका फौजदारी कारवाई करपाची एक तरतूद आसपाक जाय. आमच्या कडेन कांय ना आमी जस्ट सगळें सोडून दिल्लें आसा वाऱ्याचेर टुरिस्ट आमचे म्हणून हे वर्साक 40-45 लोक बुडटात दर्यान. जर सारके जर आमी रावले न्ही जाना फेन्सिंग बी पॉसिबल नासतली म्हणून म्हाका खबर आसा पूण ते मॉनिटर करूं येता न्ही सीसीटीव्ही फुटेज आसपाक जाय मॉनिटरिंगाची. मॉनिटरिंगाची हांव इतल्याचेर थांबता आनी एकच गजालीचेर थांबता की आओ जाओ गोंय तुम्हारा जें जालें पळय तें जर अशेंच चालू उरलें जाल्यार एक दीस जिवूय वतलो आनी गोंयय हातांतल्यान वतलें. ह्यो दोनूय परिस्थिती आमकां जाल्ली नाकात म्हणूनच म्हाका दिसता हे मुद्दे आमी ह्या रावंड टेबलाचेर काडत आसतात. आनी हे फक्त सेल्फी पुरते किंवा टुरिस्टा पुरते न्ही खुबशे फावटी आमी गोंयकारच अशी वागतात की आमकांय आवो जावो गोंय तुम्हारा जाला काय कितें असो दुबाव येता. थांबता इतल्याचेर पांडुरंग, किशोर, जॉयल थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.